पश्चिम आशियातल्या तणाव आणि इराण युद्धाच्या फाटभुंयेर वाडिल्ल्या दरा उपरांत केंद्र सरकारान 19 किलो व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडराचे दर 183.50 रुपयांनी देंवले। ह्या निर्णया खातीर हॉटेल, रेस्टॉरंट तशेंच हेर वेवसायिकांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या। व्यावसायिक सिलिंडराचे दर देंविल्ल्यान 3113 रुपया वयल्यान 2930 रुपयांचे सिलिंडराचे दर पावला। पश्चिम आशियातल्या संघर्षा खातीर एलपीजी सिलिंडराच्या पुरवणेचेर परिणाम जाल्लो। ते खातीर सरकारान पुरवणेचेर निर्बंध लागू करून दरवाडय केल्ली। व्यावसायिक सिलिंडराची दर वाडून 3113 रुपयांचेर पाविल्ली। ताका लागून हॉटेल आनी रेस्टॉरंटवाल्यांक फटको बशिल्लो। मजगती इराण युद्धाचेर पूर्णविराम जाले उपरांत देशा अंतर्गत घातिल्ले एलपीजीचे निर्बंध 26 जूनाक काडून उडयले। ताचे उपरांत आता व्यावसायिक सिलिंडर फकत 180 रुपयांनी सवाय जाला। आता व्यावसायिक सिलिंडराचो दर 2930 रुपयांचेर पावला। दर देंवयल्ल्यान व्हडल्या हॉटेल आनी रेस्टॉरंट वेवसायिकांक मातशी थकाय मेळ्ळ्या। मात ल्हान सान वेवसायीक आसात तांकां मात हो उणो दर देंवयल्ल्यान कांयच फरक पडचो ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।